कोण पयलीं मोडटलो त्यांनी व्हरचे परत तांकां थंय खुर्चेर बसून फुकडी सांगपाक कांय जालें ना. ते फक्त पत्रकारांक थंय कितें सांगपा तें सांगता. प्रत्यक्षात फिल्डार काम करतना आमकां शेतकारांक ज्ञान आसता आनी आमकां शेतकारांक खबर आसा आमची कितें परिस्थिती जातली. तेन्ना सगळ्यांनी आपआपले विचार मांडचे आनी हेजेर आमी थंड भशेन विचार करून आमचे एक शिष्टमंडळ व्हरोन तांकां आमची कागाळ सांगया आनी ना आयकत जाल्यार मागीर फुडली स्टेप घेवया. आनी फुडली स्टेप घेवची पडल्यार तुमी सगळे शेतकार आमच्या फाटल्यान आसतले. आज ज्या मिटींग आपयली ती पयर विधानसभेन आमचे कोऑपरेटिव्ह मिनिस्टर आमचे गावडे सरान एक स्टेटमेंट केलो की फॅक्टरी ह्या वर्साक बंद करतलो आनी तुमचो जो ऊस आसा तो खंय तरी आपूण दितलो आनी तुमकां पयशे दितले अशें म्हण सीएमान सांगलें. पूण हेजेर आनी फुडलो आमचो कितें हांव फुडें चालू जातली काय ना तेजेर कांय उलोवना. तो 1 म्हयन्या नंतर आपूण सांगता म्हणून. पूण ह्या हितून कितें जालें सगळे शेतकऱ्यांनी आयज लोन काडून ऊस लायल्लो आसा. कोणी आपले कितें घाण दवरून ऊस लायल्लो आसा तेन्ना सगळे शेतकरी हितून पडलेले आसा. आपूण फुडें हें कसो जातलो. बरोबर आसा तुमी ह्या वर्सा ऊसाचे पयशे आमकां दितले. फुडली पिढी आमची कशी चालपाची. फुडले आतां इतल्या वर्सांचे आमचे फुडले आमचे एकूच शेतकरी म्हणजे आमी एक शेतकऱ्या फाटल्यान 10 लोक आसता. कामगार आसता. कामगाराचे भुरगे आसता. दुसरे आमचे फॅक्टरीचे कामगार आसता तेंचे भुरगे आसता. कॉन्ट्रॅक्टर आसा खूबशे आसा. पूण तो विचार करूना. हो विचार करतना आमकां शेतकऱ्यांक खरें म्हणचे जाल्यार आमची कमिटीक आपोवपाक जाय आसलो हेणीन कोऑपरेटिव्ह मिनिस्टरान किंवा सीएमान. आनी तेन्ना आमचे कडेन उलोवन ते निर्णय घेवपाक जाय. आमी कितले म्हयने जाले तेंचे कडेन अपॉयंटमेंट मागता पूण आमकां दिना. आयज यो फाल्यां यो अशें उतरां 15 दिसांनी येता आनी केन्ना येता. ह्या हितून शेतकऱ्यांचे कांयच तांकां पडलेलें ना. अशें जाल्यार आयज कळोन येयला कित्याक स्टेटमेंट रोखडोच झूप करून दिलो. हितून कळटा आयज शेतकऱ्यांचे कांयच पडलेलें ना. 8 दीस दिल्ले आसा. आनी ह्या फॅक्टरीच्या बाबतींत आमी जेन्ना वेळोवेळ पाठपुरावो केला सरकारा कडेन. सरकार फाटल्या 4 म्हयन्या आमकां सांगतालो फुडल्या वर्सा नवो प्लांट घालता आनी नव्यान आपूण प्रेसिंग सुरू करता. आनी हें फक्त आमी आयकत आसा आनी वचत आसा आनी अपॉयंटमेंट मागत आसा. आनी आज अकस्मात सरकारान आमची निराशा केल्या आनी फॅक्टरी वर्सां चालू जावची ना. आनी फुडें कितें हें तेंचे कमिटीन रिजल्ट दितली थरयतले हें सांगलां. म्हणजे आमकां बुसकुळ्यां दवरल्या. आनी फॅक्टरी म्हणजे फक्त एक क्रॉप लोन न्ही. तेच्या खातीर बांय लागता आडो लागता बाकीच्यो गोश्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर लागता. आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर उबें करपा लागून लॉंग टर्म लोन शेतकार काडटा. जावं कोणाची जमीन भाडे तत्वार लॉंग पिरियडाक घेता. ताका हो मोठो विशय जातलो कित्याक तेणें जर भाडे हे सगळें इन्वेस्टमेंट केल्लें आसा फक्त पिकाचे क्रॉप एका वर्साच्या पिकाच्या क्रॉपांतल्यान तेजें लोन रिकवर जावचें ना आनी तो लोना पडटलो. आनी हितूंतल्यान शेतीचें प्रमाण कमी जातलें. आमकां दिसता गोंयचो शेतकार फक्त शेत करपा खातीर प्रोत्साहन दिता अशें म्हणटा तोंडान. पूण फाटल्यान आमची मारली वयता आनी शेतकारा वयर काडलो वतना शेतकार थंयच आनी कमी जायत आसा. गोंयांत आनीकय कमी जातलो. जर शेतकारा खातीर इतली कळ सोंसपाची सरकाराची तयारी ना जाल्यार तेणें सांगचें गोंयांत शेती करची न्ही. तुमी फक्त आमी तुमकां सर्वीस दिता तुमी सर्वीस करपा येया आमच्या दारान. कंजुनी कारखाना 1982 सालाच्या ऊस घालता. म्हाजो बापूय तो पळय हांव पळय. हेजे पयलीं केन्नाच अशी अफरातफर कारखान्यां जावना. राणू बाबा चेअरमॅन आसलो तेन्ना फॅक्टरी आमगे सुरक्षीत चलताली. तेजे तो मरण जाले त्या उपरांत कितलेशे चेअरमॅन जाले कितलेशे डायरेक्टर जाले कांयच गदारोळ जालो. पूण अशें आयकों येता फाटले 2-3 म्हयन्या फाटीं 1,35,00,000ची 1,35,00,000ची साखर चोरये गेली. तेजे आयज सरकारान आमचे माननीय मुख्यमंत्री जावं आमगेले गोविंद गावडे सर तेंच्यांनी आयज पर्यंत दक्कल घेवना. ती साखर चोरये वयतना थंय साहेबान एकठांय येयली काय ते सेक्युरिटी पार्टनर आसा हेजेर तेणें कारवाई करची. त्या प्रमाणे कारखानो बंद करचो पडटलो. हो तर तो बंदच आसतलो आनी फुडलें कितें सरकारान सांगलें ना. तर आमची एक अशी मागणी आसा. आमी आज एकठांय जाले आनी आमची मागणी आहा की कारखानो बंद करत आसा सरकारान शेतकऱ्यांचो प्रामुख्यान विचार करपाक जाय. जे पारंपारीक ऊस उत्पादन करतात त्या ऊसाची कितें विलेवाट फुडें कायम स्वरुपी त्या ऊसाच्या उत्पादनाचो सोल्युशन सरकारान दिवन मागीर हे निर्णय फुडें व्हरपाचे. कारण जर फाल्यां चेंज सुद्दां क्रॉप कर म्हटलें जाल्यार काही भागान ऊस सोडलो जाल्यार दुसरें क्रॉप सादेपणी येयना आनी ताका कितलेय पयशे घातले जाल्यार ते करना शक्य ना. कारण म्हाजो जो ट्रेंड आसा की कायम मी ऊस करीत आसा. तो ऊसाचो भात कर म्हटल्यार म्हाका तें जमचें ना. ऊसाची भाजी लाय म्हटल्यार म्हाका ती जमची ना. ऊसान हांव एक्सपर्टायज जाल्लो आसा. सो अशा प्रकारचे जे काही शेतकरी आसात ते नाल्यार रस्त्यार पडटले. हे सगळ्याचो विचार करून जर दुसरी गोष्ट अशी आहा कारखानो चालूय दवरपाचो जाल्यार म्हाजें मत अशें आसा की खुबश्या शेतकऱ्यांक तेतून विचारान घेवपाक जाय. शेतकरी रस्त्यार येवंक जायना. कामगारय भितर आसात तेंचोय विचार करपाक जाय.